2 वर्सां फाटीं मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी गरजेवंतांक खातीर क्लोज बँकाची संकल्पना रोटरी क्लब बरोबर सांखळे बस स्थानकार सुरू केल्ली। मात ह्या संकल्पनेचो मूळ हेतू थंयच उरलो आनी कांय लोक नाका तसले कपडे हाडून हांगा दवरपाक लागल्या। कपडे जे दुसऱ्यांक वापरपाक मेळटले त्या स्थितीन आशिल्ले कपडे हांगा दिवचे म्हण सांखळे बस स्टँडाचो इंचार्ज सुंदर जल्मी उलयला। आरडीएक्स स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। हांव सुंदर जल्मी ह्या बस स्टँडाचो स्टँड इंचार्ज कदंबा मार्फत सगळ्या सांखळेकारांक एक विनंती आसा। आमच्या मुख्यमंत्र्यान ही बरी योजना केल्ली आसा की एक गरीबाक कोणाक जो कपडो मेळना तांकां कपडे मेळचे म्हणून, आनी दोतोरान मुख्यमंत्र्यान स्पश्टपणे सांगलेलें आसा की जो पोरनो कपडो आसल्यार जाता व्यवस्थीत धुवन घडी करून हाडून ह्या भितर व्यवस्थीत दवरचो आनी तो आमचो सेक्युरिटी ते हँडल करता व्यवस्थीत। पण आयज आमच्या लोकांनी ही कशी तेजी हें केल्ली आहा व्यवस्था, हे सगळे हाडून पोरणे नाका नाका जाल्ले कपडे जे कोणाक जायना पूण वरान तसले कपडे हाडून हांगा राशी मारलेले आहा। ह्या फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी हांगासर आख्खो एक 5-7 भरून कपडे आमी म्युनिसिपालिटीच्या गाडयेन घालून वयर हितून उडयल्ले आसा, कचरा उडयता थंयसर। रिक्वेस्ट म्हणजे सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, विनंती करता की तेंच्यांनी व्यवस्थीत कपडे धुवन घडी करून हाडून भितर दवरचे आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचें उतर राखचें। देव बरें करूं।